नमस्कार योकार गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकार। सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स। आदीच नीटाचे कांड आता पेपर फुटीच्या दुबावान यूजीसी नेट रद्द। शिक्षण मंत्रालयाचो सीबीआय चौकशीचो विचार। राहुलाची चढाई बीजेपी म्हणटा काँग्रेस आरजेडीचे हात। सरकारी आणि महामंडळाच्या स्टाफाक आता कदंब बस पासार सूट मेळची ना। कदंब महामंडळाच्या अध्यक्षाची घोषणा। कदंबाचे 2 कोटी लुकसाण जातले उणे। राज्यात घोग्यांनी पावसाचो अलर्ट। 23 आणि 24 जूनाक ऑरेंज अलर्ट। 21 आणि 22 तारखेर येलो। वराक 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारे मारतले म्हूण वेधशाळेचो अदमास। पार उचलो भयानक अपघात। रस्त्यान वतल्या जाणट्याक ट्रकाचो धपको। धड चिड्डले तकली कांय मिटराचेर। पळून गेल्लो ट्रक ड्रायव्हराक धरलो। मडगांव रावणपणान एकलो जखमी। व्यवस्थित प्लॅनिंग करूनच पर्वरे फ्लायओव्हराचे काम करात। कामाची पळोवणी करून आमदार मंत्री रोहनाचे कॉन्ट्रॅक्टरांक निर्देश। नित्याच्या ट्रॅफिक जॅमाचेर शेनवारा बसका। बावीस जूनाक जीएसटी काउन्सिलाचे बसकेन वांटेकार जावच्या आदी मुख्यमंत्र्याक जीसीसीआयचे निवेदन। आर्थीक सुदारणा जीएसटी स्लॅब सुटसुटीत करपाच्यो सुचोवण्यो। कुणबी साडयेक जीआय टॅग मेळचो म्हूण गोंय सरकाराचो यत्न। साडयेच्या लुगटाकूय मागला जीआय टॅग। गोंयचे खतखतें उणो हुमणाकूय जीआय टॅग मेळोवंक यत्न। आणि सोलर पावर करची म्हूण सरकाराचे लोकांक शेरमाव। मात वाळपय लायटीचे खात्याच्या कंपाऊंडान सोलर पॅनल 4 वर्सां जाली खाता धुल्ल। एकूय युनिट पावर ना। खासा रिपोर्ट। खबरो विस्तारान। यूजीसी नेट जून 2024 रद्द। शिक्षण मंत्रालयाचो निर्णय। 18 तारखेर परीक्षा घेतिल्ली रोखडीच खंय परत घेतले। पेपर फुटला म्हूण दुबावान तशीच परीक्षेची पारदर्शकता सुनिश्चित करपाक परीक्षा रद्द केल्या म्हूण मंत्रालय सांगता। सीबीआय चौकशी जातली। काँग्रेसीचो राहुल गांधी म्हणटा प्रधानमंत्र्याक पेपर लीक बंद करूंक जमना। शिक्षण संस्था बीजेपीच्या ताब्यात। आता पळया राती उसरा आयिल्ली खबर। Delhi's Rao Jivani Court has granted conditional bail to the Chief Minister of Delhi and the national convener of Aam Aadmi Party, Arvind Kejriwal, in excise policy scam case. Enforcement Directorate on 21st March had arrested Arvind Kejriwal in this case over the allegation that he received over 100 crore rupees as bribe to change the excise policy illegally. Meanwhile, he had got interim bail by the Supreme Court for campaigning during the general election, but he had to return back to the Tihar jail. It is likely that tomorrow, that is on Friday, he'll come out of the jail. It is also likely that ED will challenge this bail order before the higher court. Mukesh Kumar for Prudent. सरकारी आणि महामंडळाच्या स्टाफाक आता बस पासार सूट मेळची ना। कदंबा महामंडळाचो चेअरमॅन उल्हास तुयेकारान जाहीर केला। 1 जुलै सावन सरकारी स्टाफाक पास ना। इतल्यान खंय कदंबाचे वर्साक 2 कोटी लुकसाण उणे जातले। सरकारी कर्मचाऱ्यांक टीए मेळटा। तातूंत बस पासाक सूट कित्याक काय म्हूण तुयेकाराचो प्रश्न। आम्ही जे कोण गव्हर्नमेंट सर्वंट असलेले, जे सेमी गव्हर्नमेंट आणि असे जे लोक असले तांकां खूप वर्सां पयलीं सरकारान तांकां एक स्कीम काडलेली की पास सिस्टम घेवपाची। तुमकां तेजेर 40% तांकां सबसिडी मेळटाली। 40%। सो आतां अशें आमकां कळून चुकलें की तांकां टीए मेळटा, ट्रॅव्हलिंग अलाउन्सीस मेळटा, प्लस आमचोय तांकां बेनिफीट मेळटा। सो खंय तरी आमकां आमचे कॉर्पोरेशन खंय तरी वयर काडपाक जाल्यार आमकां खंय तरी लॉस जाता। ते लॉस जर भरून काडटलो अशें कांय गोश्टी करच्यो पडटा आनी आमी कोणाचे अन्याय करूं ना। आतां तांकां 1 तारखेक 30 तारीख पर्यंत तांकां जुनाच्या तांचो तो व्हॅलीड आसतलो। तेच्या उपरांत आमी तो त्यांचं रिन्यू करपाना. समज
तेंच्यानी फूल पेमेंट केलो जाल्यार तांचो पास आमी तांकां दितले फूल पेमेंट. कारण तांकां सगळ्या फुडें क्यू बी लागता, लायन लागता, ती तांकां त्रास जावपा ना. तांकां जे रेडी आसा फूल पेमेंट दिवपाक तांकां आमी पास सिस्टम करतले. कितले पर्यंत अशें बर्डन कमी जातलें म्हणल्यार अमावंट कितली जावंक शकता ही? आतां खुबशे पळय जाल्यार गव्हर्नमेंट सोडून घेता न्ही, सो सगळे ऑल ओव्हर गोवा म्हणजे काणकोणच्या पथान ते पेडण्याच्या पथान सगळे गव्हर्नमेंट स्टाफ जे आसा तेजे बेनिफीट घेताले. खुबशे जड आमकां म्हाका दिसता 1 करोड 2 करोडाची सुमार आमकां तेंचे लुकसाण भरपाई ती आमी सोंसताले. आमी म्हयन्याक न्ही, वर्साची ती पास, वर्साची पास. हय, वर्साक आमकां 1-2 करोड सुमार आमकां ते तांकां खातीर एक्सपेन्सीस करचे पडटाले. सो तो खातीर आमकां आतां बेनिफीट जातलो. पार उजगांव भयानक अपघात, एकलो सोंपलो. रस्त्यान वतल्या 57 वर्साच्या धर्मा नायकाक चिड्डून ट्रकवालो फुज्जो. सीसीटीव्हीचेर वळखले, रोखडोच सोदून उखल्लो. ट्रकाच्या मुळान बॉडी चिड्डल्ली, तकली वेगळी जावन कांय मिटराचेर वचून पडली. इतलो धपक्याचो नेट. ते वटेन मडगांवां रावणफोंड बस 2 व्हिलराचो एक्सिडंट, रायडर जिल्लो हॉस्पिटलांत. पार उजगांवां हिट अँड रन केसीत एकलो सोंपलो. 1:40 सुमार हो एक्सिडंट जाला. त्या टायमार एक भयंकर मोठी धडक पडटाली आनी एक हेवी व्हेकल, कोण म्हणटा 12 टायर, कोण म्हणटा 14, अजून कन्फर्म जावना कितें ती, पण एकटो पेडेस्ट्रियल आशिल्लो पळय न्ही तेका डायरेक्ट हिट केली आनी तेजी बॉडी जी आहा पळय न्ही ती सामकी गाडयेपणान क्रश जाल्या आनी तेजें जें तोंड आसा ते MRF कडेन, म्हणजे जवळ जवळ 1 ते 1.5 किलोमिटर पयस तकली पडलेली आसा. इतली हेवी म्हणजे फास्ट आशिल्ली गाडी ती. दुसरें म्हाका सांगपाचें आसा, ऑलरेडी हेज्या जाग्याचें एक्विशन जाल्लें आसात. हे आतां तुमी पळयता आसतले विजिबिलिटी कांयच मेळना. फोर लेन जेन्ना फोंडेच्यान गाडयो येता पळय न्ही तेन्ना विजिबिलिटी कांय मेळना आनी हांव हांगासल्यान जर चलत येता पळय न्ही तो ड्रायव्हराक विजिबल ना, कित्याक मातशें स्लोपी आसा आनी नेरो आसा. ह्या जंक्शना लागून न्ही खूब फावटी हांगा एक्सिडंट फटाल जाल्ले आसा. ताका लागून PWD मागणी आसा तुमी हायवे हो फुडलो करता तेन्ना करता एटलिस्ट हांगा ज्या जाग्यार स्कोप आसा रोड वायंडींग करपाक तो जर तुमी रोड वायंडींग करचो आनी मदीं डिवायडर घालचे. नमस्कार. आयज पार उजगांव खुर्सा कडेन म्हणटा थंय एक मेजर असो एक्सिडेंट जालो आनी एक पेडेस्ट्रियन जाचें नांव जावन आसा आनंद धर्मा नायक, एज 57, हो रावपी थंयच लागींच खुर्सा कडेन. आनी हो जेन्ना चलोन थंयच्यान उजगांव पार थंयच्यान वयतालो तेन्ना अकस्मात एक व्हडलो जवळ जवळ 16 टायराचो राजस्थानचो ट्रक जो उजगांव वाटेन येतालो तेणें ताका पयलो कितें जालें खबर ना, पण तो तेज्या टायरा पोंदा आयलो आनी तो फूल स्मॅश जाल्लो आनी तकली जी धड आसा ती अरावंड हांगासर एक 600-700 मिटराचेर तेजी तकली पडली आनी स्पॉटा वयल्यान 3.5 किलोमिटराचेर जो ड्रायव्हर आहा तो गाडी घेवन पळो हिट एंड रन आनी गाडी हाडली आनी हांगासर MRFाचें पार्किंग आहा तितूर तो रावलो. पण म्हाका दिसता फोंड्या पुलिसांनी बरे चालाकीन जी CCTV फुटेज काडून पळयलो आनी विदीन अ शॉर्ट टायम लिमीट म्हणटा सो आनी ताका ट्रकवाल्याक ते सेस केल्लो आसा आनी आतां फॉरेन्सीक टीम येवन आतां सद्या सॅम्पल घेता, कारण ताचे जे मास आसले ते टायराक उरलेले आनी त्याच प्रमाणे ट्रक मेळ्ळो आसा आनी ट्रक ड्रायव्हराकूय फोंडा पुलिसांनी डिटेन केल्लो आसा. म्हाका दिसता अश्यो केसी त्या भागांत खूब जाल्या आनी लोकांची मागणी आहा की तो रोड आहा तो खूब स्टीप अशें वळण आसा ते मातशें हें करून PWDन कितें तरी तेजें स्ट्रेट रोड करचो म्हणून. मजगती रावणफोंड प्रवासी बस आणि 2 व्हीलरीमध्ये ॲक्सिडेंट. मडगांव रावणफोंडार आतां सद्या ट्रॅफिक जॅम जाल्लें आसा कित्याक एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा एका बसीक आनी एक बायक रायडराच्या मदीं. हो बायक रायडर हे बसीक आपटलो आनी पडलो आनी खूब इंजर्ड जाला. ताका आतां सद्याक मडगांवच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान लोकांनी व्हेला. अशें आयकूंक येता की ताचें नांव जिलानी कालेकर आनी 22 वर्साचो टोर्नाटो. सद्याक ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेला आनी हांगा मडगांवचे पुलीस पावून जाल्यात आनी ते पंचनामा करपाक सुरवात केल्या. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आणि विवेक प्रभू. पर्वरी फ्लायओव्हराच्या कामाची पळोवणी करून आमदार मंत्री रोहन खंवटेन काम सद्याक बंद करूंक लायला. शेनवारा सगळ्या संबंधित खात्यांचे जोड बसके मेरेन काम बंद उरतले. सध्या कामाक लागून वराची वरां येरादारी तुंबता. बसका व्यवस्थित प्लॅनिंग करून काम सुरू करचें म्हूण आमदाराचे कॉन्ट्रॅक्टराक निर्देश. Traffic management and Mamlatdar is not informed about the diversion of traffic. It is a very important tool. Valde truck which are not allowed between 8 and 9. And for morning 8, morning 7 ka 8, on night 9 they shouldn't be allowed by order, sir.
पूण ट्रक इल्ले भोंवतात तांचे ट्रक मुवमेंट डायवर्जन रायट फ्रॉम होंडा फॉर हेवी ट्रक्स मुवींग दॅट सायड टुवर्ड्स वेर्ना और गाडयो ज्यो येता म्हापशेच्यान डायवर्ट करप कलंगूट त्या सायडीक हांगा न येता इज समथींग वीच वी वील हॅव टू नॉट ओनली गो बाय नोटिफिकेशन बट पीपल ऑल्सो वील हॅव टू गेट इन टू प्रॅक्टीस मोड विथ इनफ मॅनेजमेंट ऑफ स्टाफ सो दॅट इज कॉर्डिनेटेड ह्यो सगळ्यो गजाल्यो बारीक दिसता पूण बारीक मनीस जर चलता ताका दाख दुखता आनी तेन्ना मागीर डेव्हलपमेंटाच्या नांवार जरी आमी करता आमच्या नांवार बॉब पडटा तेन्ना ती फ्रांस सुपर पंचायती जावं विच आर मेजरली इनवॉल्व और अदर ऑथॉरिटीज हू आर कन्सर्न वी नीड टू अंडरस्टँड सो द रेजिडेंट्स आर क्लियर ताच्या खातीर आमी सांगिल्लें की सगळं तुमचें कॉर्डिनेशन जातकच वन फायनल प्रेझेंटेशन तुमी दियात फॉर विथ CM आनी आमी along with the panchayats where everybody is in know-how we put our points discuss it and find answers and solutions to it so हे केले जाल्यार डेव्हलपमेंट जो आमकांच जाय फ्लायओवराचो तो बऱ्या प्रमाणात जाता पूण वेल कॉर्डिनेटेड जाता तर मिनिमम डिस्टर्बन्स टू पीपल हॅपन्स आज हें जाल्ल्या खातीर लोकां भितर एक एंग्जायटी जाल्यार कितें चल्लां काय म्हणून वी आवरसेल्व्स वर नॉट इन द नो हाव आनी ताजे खातीर जेन्ना इन्स्पेक्शन मागलां इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट ऑल लायन डिपार्टमेंट्स अलॉंग विथ नॅशनल हायवे कोऑर्डिनेट्स वीच वी हॅव आस्क्ड देम अलॉंग विथ द कॉन्ट्रॅक्टर एंड देअर कन्सल्टंट तांचे मेळ्ळे की आमकां तांणी शेनवारा आतां प्रेझेंटेशन सांगलां फॉलोईंग वीच वील हॅव अ प्रेझेंटेशन एंड डिस्कशन विथ CM ऑन द फायनल मॅटर्स ऑफ हें आतां फॉर एक्झाम्पल सर्वीस रोड वॉज टू बी कट आमी सांगलां सर्वीस रोड टच करनाकात कित्याक नो मोजो जावं बाकीचे जावं लोक जावं जाणटे येवन बसता सडनली यू आर क्रिएटिंग समथींग वीच इज नॉट रिक्वायर्ड गोयचे उद्देजक GST कायद्यान सुदारणा मागतात 22 जूनाक GST कावन्सिलाचे बसकेन मुख्यमंत्री वांटेकार जाता ताका GCCIन निवेदन दिला नवे GST नोंदणी प्रक्रियेन बदल करचे GST फ्रेमवर्क सुदारचो टॅक्स स्लॅब सुटसुटीत करचे इनपूट टॅक्स क्रेडिटाक वेळ मर्यादा काडची अश्यो सुदारणा GCCI सोदता GST कावन्सिलाच्या बसके वांगडाच दिल्लीत पर्यावरण मंत्र्याकय मेळटलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान प्रुडंटाक सांगलें फाल्यां दिल्ली विजीट सर फाल्यां दिल्ली हांव बजेट रिव्यू मिटींग आनी GST मिटींग आनी म्हज्या एनवायरमेंट मिनिस्टरा बरोबर मिटींग आहा त्या मिटींगे खातीर वता सो दॅट वेगवेगळे विशय दिल्लींतले रिजॉल्व जाता GCCIन GST विशीं आपले कांय मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्याक दिलां With GST completing 7 years with record tax collections and a wide registration base, we feel that this is the right time to have a rationalization of rates. Currently, there are 4 slabs for GST, and there is also a list of blocked credits, and there are certain taxes which are not into the GST ambit. We believe that rationalization of these taxes will really help to reduce the classification cases, will help to reduce the inverted duty structure cases, as well as provide a seamless flow of credit. We have also recommended removal of the time limits for availing input tax credit. GST, when it was in the nascent stage, especially in the earlier years, there were cases where taxpayers were not able to claim certain input tax credit in the earlier years. We feel that if this facility is given to the taxpayers to claim, then I think it will really help their financial working capital. The other macro matters which we had represented were for revising of the returns, so that any unintentional or clerical errors can be rectified very quickly rather than waiting for future periods, as well as for incentivizing genuine and compliant taxpayers with qualitative benefits like processing of faster refunds. For new registrations, we have recommended to have a standard set of documents for registration. This will help to have more taxpayers into the formal economy. We have also recommended that at a larger scale, we should also have a one window kind of a registration for all your direct and indirect tax compliances, so that it becomes easier for a new taxpayer to come into the formal economy. We have also recommended a lot of sectoral benefits for the industry, such as for tourism. We have recommended that there should be a uniform rate of 12% for all the hotels. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट गोयची खाशेली कुणबी साडयेक बरी मागणी आसा हे साडयेक GI टॅग मेळ्यार ताचो उत्पादकांक लाव मेळटलो ही गजाल मतीन धरून गोंय सरकारान कुणबी साडयेक GI टॅग मेळचो म्हूण प्रस्ताव धाडला गोंयान अजून 10 गजालींचे GI टॅगाचे प्रस्ताव घाल्ले आसात खतखते उणो आनी हुमणाकूय GI टॅग मेळोवंक यत्न गोंय सरकारचे विज्ञान तंत्रज्ञान आणि कचरा व्यवस्थापनाचे खाते आहे त्या खात्याच्या अंतर्गत हे मंडळ येतं आणि हे मंडळाचे गोंय सरकारान भौगोलिक नोंदणी म्हणजे GI जॉग्राफिकल इंडिकेशनचे रजिस्ट्रेशनचे काम सोपयलें आणि आम्ही हल्लीच आमच्या मंडळाच्या वतीन
गोयची आमची कुंडी साडी आणि कापड तसेच गोयचे आमचे स्वीट धोतले 2 आयटम आमी GI फायल केल्ले आसा आणि हाच्या आदी आमकां गोंयान आमकां 10 आमकां GI आमकां मेळिल्ले आसा ते विविध 10 आमचे GI एप्लिकेशन पेंडींग आसा आणि त्याच प्रमाणे आमी आतां गोंय सरकारच्या आदेशानुसार आमी गोयची फीश करी जी फेमस आसा जगभरात ती फीश करी आमी फायल करपाक हातान घेतलेली आसा गोंयचो उणो आनी पाव पोळी म्हणटा ती आमी हातान घेतलेली आसा फायल करपाक त्याच प्रमाणे गोयचे खतखते मागीर गोयची गोवा सागोती आयटम मागीर गोयचे आमचे चिकन कॅफ्राल अशे आयटम्स आतां आमच्या विचारात आसा आनी तेचे आमी डेटाबेस आमी डेटा जनरेट करता तेचेर आमी काम करता आनी ते जातकच आमी एक आयटम फायल करता आणि अपेक्षा करता की GI रजिस्ट्री जी आसा चेन्नय ती जाता तितले बेगीन आमचे जे तेंचे पेंडींग आसा 10 आयटम हे विचारात घेतले एक्झामीन करतले जेणे करून आमच्या गोंयचे जे 10 आयटम 10 सुद्धा GI आसा तो आमचो आयटम डबल जावपाची शक्यता 20 जातलेशें आमची आसा आनी लागलीच आमचे जे विज्ञान तंत्रज्ञान खात्याचे डायरेक्टर जे आसा श्री अंकित यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही काम करतात. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घरा घरांनी पंचामृता. सरकार लायटीची बिलां वाडयता ते वटेन सोलर पावर करून बिलांत थाकाय जोडात म्हूण लोकांक शेरमाव. मात सरकाराचे सोलर पावर तयार करपाचे स्वताचे स्किमीचेरूच प्रश्नचिन्ह. वाळपय लायटीच्या खात्याच्या कंपाऊंडात बसयल्ली सोलर पॅनलां गेली 4 वर्सां जाली धुल्ल खातात. कनेक्शन दिल्ले ना, एकूय युनिट मेगावॉट लायट तयार जाली ना. खासा रिपोर्ट. लायटीच्या बिलांत दरवाड जावपाची आसा आणि गव्हर्नमेंट त्या बाबतीन पावलां मारीत आसात. माझ्या फाटल्यान तुम्ही जो प्रकल्प पळयतात हो प्रोजेक्ट आसा तो कोविडा पयली प्रोजेक्ट घातलेलो. जवळजवळ 2000 म्हाका दिसता कोविड स्टार्ट जालो तेन्ना 2019-20 हो प्रोजेक्ट घातलेलो आणि आयज जवळजवळ 4 वर्सां जाली. हो जो सोलार प्रोजेक्ट आसा तो प्रोजेक्ट हांगासर वाळपय सत्तरी हांगासर धूळ खात पडलेलो आसा. आता सध्या आमी हांगासर उबे आसा ते वाळपय जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा आणि सबस्टेशन आसा तेच्या मदीं जो ओपन स्पेस आसा ते स्पेसान म्हाका दिसता हे टाटा कंपनीन म्हाका दिसता सोलार पॅनल बसयल्ले आणि हे सोलार पॅनल इतले आसा की म्हाका दिसता जी आमची वाळपयची सिटी आसा फूल त्या सिटीक आख्ख्या लायट दिवपाची ह्या सोलार पॅनलाकडे कॅपॅसिटी आसा आणि तेका लागून तशी तयारी जाली तेंच्यानी सोलार पॅनल बसयल्ले आणि ह्या पॅनलांचो जो ट्रान्सफॉर्मर आसलो थंयच्यान लायट व्हरून त्या ट्रान्सफॉर्मरा मेरेन पावयल्ली लायट ती. बट कितें जालें खबर ना. तेच्या फुडें हो प्रोजेक्ट इन्स्टॉल केलो बट चालू जावच्या पयलींच हो प्रोजेक्ट अजून मेरेन धूळ खात पडलेलो आसा आणि जवळजवळ आता 4थें वर्स आसा. आणि जर लायटीची दरवाड जातली गव्हर्नमेंट कितें म्हणटा की तुम्ही सोलार पॅनल बसया, इलेक्ट्रीक गाडयो घेया म्हणटा. पण गव्हर्नमेंटाच्या कंपाऊंडा भितरूनच हो येदो व्हडलो म्हाका दिसता कितल्याशे करोडांचो प्रोजेक्ट आसा. हो प्रोजेक्ट जर अशें जर धूळ खात पडले जाल्यार म्हाका दिसना की गव्हर्नमेंट लोकांकूच फक्त सांगता आणि आपण कांयच करिना. आपले प्रोजेक्ट अशें ते पळय कुसेत उडयता प्रोजेक्ट. गव्हर्नमेंटान हे जे हांगासर कितें धूळ खात पडले आसा तेजी तरतूद जर पयली केली जाल्यार म्हाका दिसता चड बरें जातलें. सत्तरीच्यान प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस. केंद्रान 14 पिकांचेर MSP वाडयल्या. गोंयच्या शेतकारांक ताचो लाव जातलो. शेतकी संचालक संदीप फळदेसाय प्रुडंटाकडेन उलयलो. भात शेती करपी 5000 गोंयकारांक MSPचो लाव मेळटा. कम्युनिटी फार्मिंगाक लागून पडीक जमनीचेरूय शेती वाडल्या म्हूण शेतकी संचालक सांगता. कोविडा उपरांत गोंयचे शेतकार खंय परत शेतांनी देवले. गोंयची कंडिशनाक ज्यो इजिली कल्टिवेट जाता अश्यो व्हेजिटेबल्स गोंयचे शेतकार आतां मोठ्या प्रमाणात घेता. तेतूंत भितर पावसाचे सिजन जर आमी पळयले जाल्यार लोक काकडी कल्टिवेशन करता, ग्रीन चिलीज आमी रबीक करता आनी पावसा दिसांक भेंड्याचें कल्टिवेशन मोठ्या प्रमाणात जाता. सो
आमच्या हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टरान ऑल इंडिया लेवलाचेर 14 क्रॉप्साचो MSP सध्या वाडयल्ले कडेन आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो. तेन्ना आमी सादारण गोंया खातीर आमी एश्युअर्ड प्रायस दिता तो आमी 23 रुपया दितालो. म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो जेन्ना 21 रुपया 83 पैसे आसले तेन्ना आमी 22 रुपया दिताले. आतां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान 117 रुपया पर क्विंटल वाडयला आनी तो वाडयतकीर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो MSP जो आसा तो 23 रुपया पर किलो जातलो. सो आतां आमचो गव्हर्मेंटाक म्हणल्यार आमचे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमचे हॉनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर हाजेर कॉल घेतले आनी आमचो जो पळय गोंयच्या शेतकारां खातीर जो पळय एश्युअर्ड प्रायस आसा तो वाडोवपाचे ते आमचे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर कॉल घेतले. आफ्टर कोविडा टायमार लोकांक एक शेतां वचपाची जरुरत अशी दिसली सामकी, तांकां नीड अशी दिसली आनी कोविडाच्या इफेक्टाक लागून सगळे शेतकार परत शेतां देंवले. ते शेतकार आतां तशेंच कंटिन्यू करता. कोविडा नंतर शेतां जे पळय नवे शेतकार जे पळय देंवले शेतांक ते कोण बंद जालें ना, ते तशेंच चालू आसा. तरणाट्यांक वा भुरग्यांक शेतकीन हाडटले जाल्यार नवे तंत्रज्ञानाची जोड जाय. आक्षेचो शेतकार केनेथ लोपिसाचो अणभव. माकनां वापरल्यार भुरगीं शेतान देंवतलीं. परंपरेन चालू आशिल्ली शेतकी पद्दत आतां बदलपाचो वेळ. लोपिस सांगता ताची शेतकामाची आधुनीक पद्दत पळोवंक वेगवेगळ्यो शाळा भुरग्यांक घेवन शेतांत येतात. Alright, we are here today with Our Lady of the Rosary High School, Donna Paula. These are students of Standard 8 who have come to see mechanized paddy cultivation in Agasain. It's very important that children are introduced to mechanized cultivation because that is the way forward. You all are looking at it as fun right now, that children or people get into the fields, but the soil it eats your flesh also. So by introducing machines, you're also taking care of the health of farmers. Burgyani, hi. Question, there are a lot of questions that were asked, like for example, what is the duration does one field take? It's a very good question, in fact. You know how much, because actually, as Kenneth has mentioned to you, a field that is 4,000 would take 12 laborers to finish that field. It would take them the entire day. So with the machine, you're actually saving on your time, you're saving on your money as well. So these are very critical questions asked by youngsters so that they know exactly what is going into the modern way of farming. And this is the way forward, as Kenneth has said, because if at all we do not get into mechanization, we will have the farming community getting on a lower pace and a diminishing. So you have to have mechanization to carry forward the farming activities in Goa. To see direct learning how the cultivation is done over here with the help of the machines. Like instead of teaching them everything in the classroom, they are having a direct experience where they are going to remember this for sure. They are going to remember this for their lifetime because they are going to learn something where they have actually involved themselves in this learning process. So I'm so happy and glad to be with them and to study with them. It's so much fun when we come out of the classroom and do something like this. गोंयान मान्सून नेट धरता. आयतारा सोमारा दाट पावस. 23-24 तारखेर ऑरेंज अलर्ट म्हूण गोंय वेधशाळेची शिटकावणी. 21 आनी 22 तारखेर पावसाचो येलो अलर्ट. गोंयभर गडगड मारून घोग्यांनी पावस पडटलो. वराक सुमार 40-50 किलोमीटर नेटान वारें मारूं येता म्हूण वेधशाळेचो अदमास. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.